हो स्ट्रेस हाउ इट प्लेज रोल इन ऑल दिस फर्टिलिटी एंड ऑल. दीस इज हो सारको क्वायट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. कित्याक लोकांक म्हणजे म्हजे पेशंट्स येतात आनी विचारतात स्ट्रेसा खातीर म्हाका भुरगें जायना. आनी आय आस्क द क्वेश्चन की डज स्ट्रेस लीड टू फर्टिलिटी प्रॉब्लम ऑर डज फर्टिलिटी प्रॉब्लम लीड्स टू स्ट्रेस. हाजे चिकन आनी एग म्हणटात आमी ताका. Vicious circle. हय की ताती पयलीं येता काय कोंबडी पयलीं येता असो प्रश्न घालो जाल्यार वी कॅन कीप आर्ग्युईंग. बट द रियालिटी इज दॅट दीस इज अ सायकल. हे परते परते रावंड रावंड वचपी सायकल. आनी life is become stressful. I don't deny that. But stress is not important. What is important is how we cope with stress. Correct. What coping mechanisms we have, and do we have the tools. आमी कितें करतात स्ट्रेस करपाक. नाजाल्यार आमी स्ट्रेसफूल म्हणत रावले जाल्यार कांय चेंज जावपाचें ना. सो वी डू समथींग फॉर अवर सेल्फ. आनी तातूंत हांव म्हणटा मायंडसेट ट्युनिंग, इमोशनल वेलबिंग हें व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता. की आपले लिसन टू युअर बॉडी. कितें बाबा इफ यू नीड रेस्ट, यू नीड गूड स्लीप. हाजेर स्लीप हायजीन म्हण आसता. म्हणजे इफ यू वॉन्ट टू वायंड डावन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आमी स्क्रिनी चालू दवरतात. स्क्रिनी चालू दवरल्यो की ब्रेनान एक डिफरंट वेव्स चालू उरता. आनी त्यो वेव्स तुका न्हिदपाक म्हणजे वायंड डावन करपाक डिफिकल्ट जाता. सो देर इज अ फूल सेट ऑफ स्लीप हायजीन मेजर्स. जशे आमी बाकीचे करता सकाळी उठले की दांत घासतात तशें स्लीप हायजीन मेजर्स टू गेट गूड स्लीप. दॅट इज वन कार्डिनल पार्ट. सेकंडली इमोशनल वेलबिंगा खातीर हांव म्हणटा की 3 थिंग्स. ग्रेटफुलनेस फॉर द पास्ट, मायंडफुलनेस म्हणजे चिंतून जगप आनी चिंतून ह्या मोमेंटान एन्जॉय करप फॉर द प्रेझेंट. आनी पर्पजफुलनेस फॉर द फ्युचर. म्हणजे फुडें बाबा कितें तरी मोठें करया. आपल्या कितें मोठें म्हणजे ते कितें मोठें करपाक जाय अशें न्ही. सादी गोश्ट जावं तुका एक कितें परस्यू करपाक जाय, हॉबी परस्यू करपाक जाय, ऑर मिंगल विथ फ्रेंड्स एंड मेक समथींग आउट ऑफ इट, ऑर हेल्प अदर पीपल. दीज आर ऑल थिंग्स दॅट रेझोनेट एज अ पर्पज. आनी मागीर तुका दिसता की हें मोठें जे पर्पज आसा ताजो हांव एक पार्ट. आनी दीज 3 थिंग्स गो अ लॉंग वे इन मेकिंग युअर मायंड सेट ट्यून. आनी तुका स्ट्रेस हळू तो मातसो फेड ऑफ जाता. लोकांक गार्डनिंगाचो एक छंद आसूं शकता विच इज ऑल्सो कॅन बी अ पर्पज, विच ऑल्सो मेक्स यू डिस्ट्रेस. ताजेर खूब एविडन्स आसा.